much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. जाल्यार भुरग्यापणांत तो देवपिरांती नासलोलो, तोंडण्या पिरायेन तो स्वता नासलो, काजाराचे बाबतींत तो बरो आसलो, आतां चवथो विशो आनी कोश्टांड तो बोलिश्ट आसलो. सर्वेस्पराच्या इच्छे प्रमाणे काजारी जिवितांत सगळें बरें जाता पळय तें आज दाखयात. सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे काजारी जिवितांत सगळें बरें जाता पळय तें आज दाखयात. वय वय अशें आसा. कोणें तुमकां सांगलां? आयकात इश्टानो, आदवान एवेक आपल्याची पत्नी कोण मानपाची कोणाची इच्छा जावन आसलोली? आदवा पासत सारकी एकदम बरी आनीक सोबीत एवेक हाडून आदमांक मेळयता पळय तो सर्वेस्परच न्हय. सर्वेस्परानच केला न्हू. आदवांक एवे भाशेन इतले बरे बेस्ट मॅच आनी कोण आसा अशें हांव अशें म्हणटलें? आनीक आसचें ना. कित्याक अशें? आदाव सर्वेस्पराचो पूत. एवेक पासून सर्वेस्परान रचून आदावांक ताणें दिली. हें एकदम अद्भुत. सर्वेस्परान रचल्या पळय तें लग्न. आनी तें लगीण मागीर मुखार वचोन हे लग्नाचें कितें जालें तुमी सांगात. ह्या संवसारांत कोणाचें अशें म्हणोंक जाता काय आदम आनी एव एकदम बरी गोरकान आसली काय म्हणून? ना न्हू. ते दोगांयकूय सर्वेस्परान एक केला. सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे तांकां दोगांकी करुनूय अशें आमचें म्हणोंक जाता तें ओत्मीक सारकें बरें म्हणून ना. कारण तुमी जाणां, आदवांक कोडनासतना एव वचोन सैतानाक आधीन जाता. जेन्ना बायल सैतानाचे आधीन जाता ते वयतानी तें फळ खाता. तें फळ आतां बायलेन खाल्या उपरांत घोवा कोणें आतां येवन वय तेकावूय तें खावयता. आनी अशें जाता जेन्ना लोक पळय ते तारवट्यान आसतना पळय तेन्ना तुफान येता तेन्ना तें तारू पत्तलें आनी ते मागीर सगळे लोक मोडटा तें आमी आयकोता. ताचें मुखेल कारण कितें काय तुमी जाणा? पळय तें तारवान पळय वयता आसतना पळय तारोबाचे आनी ते उदकाचो ताजो इतलो एक अंतर आसा. तें सारकें चोत्रायेन तें उतर वता तितलेंच आसता. तें मातशें 5 इंच वो 6 इंच तें उदक आनी तितलें तें लागीं आसता. आनी त्या कोनशाक बसता तो मनीस तो कितें चिंता? हाय उदक वयर चडलें आनी अशें म्हणून तो बागवलो जाल्यार तुमी सांग कितें घडटलें? आनी देरेपेतूस तें ओडें पत्ततलें. एक मनीस तो बागवलो म्हणून आख्खें ओडें पत्तता. एक एव ती बागवली आख्खो हो संवसारूच पत्तलो. तुमकां सजमणी मेवली काय? सर्वेस्परान आतां पळय केला पळय त्या पयल्या लग्नान एव मातशी बागवली म्हूण घोव पासून बुडलो. आनी ताचें फळ आख्खे ह्या संवसारान मरण आतां आयलें. पूण तें लग्न सर्वेस्परानच घडोवन हाडलां म्हणून तें लग्न सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जालां म्हूण त्या फामिलीचेर जे आतां कोश्ट येयला पळय ते आतां सर्वेस्पर ते कोश्ट पयस काडचे खातीर मुखार सोदता. सर्वेस्पराचे विरोध जाता पळय ते लग्नान आमी कितें म्हणटा? आनी सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे लग्न जाता पळय ताचे भितर अंतर कितें जाणा? तुमी सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे लग्न जालां तुमी चिंतात. ते फामिलीन कसलेय तर कोश्ट येयले जाल्यार तुमी सर्वेस्पराशी सारकी वयतली म्हणटकीर सोमया तुजे इच्छे प्रमाणे हांव हें लग्न जालां. म्हजी बायल ह्या घरान कोश्ट दिता. म्हजो घोव जायते कोश्ट दिता. म्हज्या फामिलीन जायते कोश्ट आयल्या. तूं कितें करतलोय तें आमी नको. ह्या कोश्टाचो समाधान तूंच करतलोय. कित्याक? तुवेंनूच हें लग्न घडोवन हाडलां त्या पासत. ह्या भाशेन सर्वेस्पराक तूं सांगत जाल्यार सर्वेस्पर थिंगासर जबाबदारी घेतलो. ताका घेवचीच पडटली. कित्याक तुजें लग्न सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां त्या पासत. 40 वर्सां आसतना आयझॅक आनी रिबेकाचें लग्न जालें. पूण विचित्र म्हणल्यार कितें जाणा तुमी? त्या फामिलीन आतां थिंगासर कोश्ट आयले. थिंगा एक त्रास जाले. सगळें सारकें आसलें पूण भुरगें नासलें. आमचे मदें कोण आसा काय? सगळें थिंगा सारकें आसा. सगळेंच सारकें आसा. पूण कसले कोश्ट, कसले तरी त्रास, कसले तरी दुयेंस, कसले तरी थिंगा काम, कसले तरी फायनान्शियल प्रॉब्लेम ना जाल्यार थिंगा वाज म्हणून असलें थिंगा ओकमान जाता. आयझॅक
ताजे फामिलीन आतां खोटीन येयल्लें आसा. आनीक बायलेक आतां भुरगें दिवंक जावंक ना. आनी जायते फावटी अशें कितें जाता तुमी जाणां? तलाक दितलो म्हणून जायते फावटी धमकी दितात. सासूपाय सासूमाय सुणेंक पळोवन ताका सारकें जिवीत अवघड कोत्ता. शी शी म्हणटात, कोणा कोणें काजार जालें, वांजण्या कोणें? अशें म्हणोन ते बाबडे सुनेक सारकी तुजे अपमान कोत्ता. आतां घोडेक 2 जाणां चेडवां जालीं. आनी आतां तिसरे फावटी तें गोरबेस आसा जायत. आतां येवन थिंगासोर अशें हुकूम घालता, आनी एक तो चेडूंक येयत जाल्यार तुका घरांतल्यान आमी भायर घालतलीं. कसलो काय वो लोक? धूव जावप ओ पूत जावप ही सून आतां निर्णय घेता काय? घोरकान्न निर्णय घेता काय? हो निर्णय घेवपी फकत स्वर्गार रावता पळय तो सर्वेस्पर. हे भाशेचें दुयेंस फकत जीं ओतमीक न्हय म्हणटा तांकांच न्हय, पूण जीं ओतमीक म्हणटा पळय तांकांय हें दुयेंस आसा. जशें येवन रोडटात. थोडे भाव थोडे भयणी जशें येवन रोडटात. पास्टरजी, म्हाका 2 जाण चेडवां आसा. आतां हांव पोत्तून गोरबेस जाल्लें आसा. म्हजो घोव, म्हजी सोसूमाय आनी सगळीं ती फामील एकाच वाटेन म्हजे लागीं ती झगडटा. पळय तुमकां हांव पोलें सांगता, पुताकूच जल्म दिवचो. आनी चेडो ना जाल्यार आनी चेडूं जायत जाल्यार पळय तुका हांव मागीर कितें करतलीं, घरांतलीं भायर काडून उडयतलीं. आतां ते 9 म्हयने पसून तो त्रास काडून ते सोंसता. आतां तें आपल्याचें दूख थिंगासोर आसा पळय, आतां हें आनी कितें नाका जालें? कसली परीक्षा? सारकीच भिरांतीन जायते सुनेक थिंगा फडफडचें पडटा. हें सारकें न्हय. घोवानो, सासूपाय आनी सासूमायनो, हें सारकें न्हय. आतां तुका जाता जाल्यार तुवें तुजे पुताक हाडून म्हणूंक जाय, आरे गाडवा, तुज्या पुताक तूं थिंगासोर गाडो म्हूण तूं कर म्हूण. तुजोच पूत ताका कितेंय म्हूण. ताका आपूण अशें म्हूण, आरे तुजीं 2 जाणां चेडवां जाल्यां. आनी परतून तिसरे तो चेडूं जायत गाडवा तुका घरांतल्यान भायर काडटलें. अशें तुका म्हणचो नाय न्हू? पुताक तूं कांयच म्हणचो नाय. ती सून दुसऱ्या घरान येयल्या त्या पासत ताका कितें म्हणून दी, तें थिंगाच पडलें आसतलें. हें मनशापण न्हय. मनशापण न्हय. फामिलीन कोश्ट येता तेन्ना एकामेकाचेर बोगनाट करप, एकामेकाक दोशी करप, हें सारकें ओतमीकताय न्हय. बायल दूख सोंसता. घोव बायलाच्या जिवितांत भुरगें नासतना, त्या फामिलीन भुरगें नासतना चड उतरां आयकोचें पडटा तें घोवाक न्हय जाल्यार कोण? बायलेकूच. घोव आपलो कामाक वयता, बायल ती घरानूच आसता. लोक येवन घरान येवन थिंगासोर उलयत रावता. भुरगें ना त्या पासत जायते ओपारे मारून मारून उलयता. अपमान करून ताचे लागीं ते उलयतात आनी ते इफेन बायल सोंसता. त्या पासत भुरगें ना पळय तें खरेंपणी ते घोवाकेन सुबेज बायलेक तें दूख आसता. आवय, हें अशें म्हणोंक जाय, ती आशा. बापूय म्हणटा पळय तें त्या आशेंतल्यान चड आसता. आवयच्या रुपान आवयचो मोग तो एकदम अद्भुत. त्या पासत ती वस्तुरी आवयपणाच्या बेसार येताना ती रावता, पूण ती ना जाल्यार तेका एक इफेन आसता. जाल्यार येता त्रास कोण पयस करतलो? कोण जबाबदारी घेतलो? कोण करता ते? धमकी दितात ते? ना. कोश्ट येयलो पळय तेन्ना आयजॅक बोल्ड जालो आनी ताचें मुखामोल केलें. कशें काय? आतां आमी तें पळोवया. आवयसवर 25, व्हड 20. आतां आयजॅक 40 वर्सांचो जाल्या उपरांत रिबेकाशी जो पदम ह्या सुवातेचे आरामकाराची पदवेलाची ती धूव आनी त्या आरामी लाबानाची भयण आसली ताचे लागीं तो लग्न जाता. कितल्या वर्सां तो आसलोलो? 40 वर्सांचो. बरें आसा. आयजॅकाची बायल वांचडी आसली त्या पासत थिंगासोर ताणें सर्वेस्पराची विनंती केली. हो जावन आसा तो व्हडलो विशय. ताची बायल वांचडी आसली म्हूण ताका दोशी करूंक ना, ताचें अपमान करूंक ना. जालें काजार कोणा लागीं तुजे असल्या वांचड्या कडेन? शी. तिजे श्राप दिवंक ना, तिजे लागीं तो झगडोंक ना, तिका धमकी दिवंक ना, तुका डायवोर्स दितलो अशें म्हणोंक ना. पूण एक जबाबदारी घोवाच्या रुपान ताणें कितें केलें? म्हजे बायलेक सांगोन तिका कितें फायदो? गोरबेस जावपाचें पळय तें फळ सर्वेस्परा कडल्यान. ताजे लागींच हांव विनंती करतलें. हें पळय तें फामिलीन जेन्ना कोश्ट येता पळय तेन्ना झगडोन मरो नाकात. घोवाचे वाटेन जायत ओ बायलेचे वाटेन ओ आनी कोणाच्या वाटेन ते कोश्ट येयत जायत. झगडीं झुजां करतात ते. तांचे भितर सर्वेस्पर ना पळय ते कोत्तात. तांचे भितर ओतमीकाय ना पळय ते कोत्तात. समाधान दिता पळय तो सर्वेस्परा बरोबर सोरी कोतना म्हणून दर एक पाटी ते झगडत आसता. चालते भाशेन थिंगासर नेम ना म्हणून थिंगासर चड करून ती झगडीं जाता.
पळय न्याय ती थिंगा सुवात आसा जाल्यार थिंगासर कितें करता जाणा तुमी बरें आसा तुका जें म्हणूंक जाय तें म्हूण हांव कितें म्हणूंक सोदता पळय तें आयक पळय न्याय जाता पळय त्या सुवातेर आमी वयतले तो न्यायस्थान कोण सारको कोण वायट दाखयता त्या पासत ते न्यायाचे आमी आसरो घेतलो कितें कारण थिंगा ज्ञान आसा त्या पासत आमकां सगल्यांक एक न्यायाची सुवात आसा ती कितें जावन आसा सर्वेस्पोराचें हाजीरपण सर्वेस्पोर आमचें सांगाता सर्वेस्पोरा बरोबर सोरीगो दोत्ता पळय ते झगडचे ना मर्यादेन चलतात पळय ते लोक थिंगासर झगडचे ना केन्ना केन्ना भावा मदें बसून झगडटात तेन्ना ते म्हणटात आमचे मदें आमी कित्याक झगडया ते गिरेस्तकाया पासत न्याय जावचें तुका कितलें मेळचें म्हाका कितलें जावचें एकामेकाशी जोडोन कसलो फायदो ह्या पासत ते कोर्टीन वयता आतां कोर्टीन गेल्यार ते सारकें थिंगा जावचें ना आतां वडिलांक ते आपयता आनी वडिलांक थिंगासर आपोवन म्हणटा आमचे मदें थिंगासर एकवोट ना तुमी आतां हिंगासर न्याय करा ह्या गिरेस्तकाया विशीं थिंगासर कितें सारकें तुमी सांगात कित्याक तांचे एकामेकाशी एकवोट ना म्हणून तूं वडिलांक आपयताय घराची वडिलांक आपयताय आनी तूं थिंगा हे त्रासाचें थिंगा समाधान कोर म्हणटाय आयज म्हणजे उतरां आयकता ती भावा भयणांनो तुमी घरांत झगडटात मोडटात काय वयली मोबाव मारता काय तुमचे भितर मोरयाद म्हणटा ती ना तुमचे भितर ओत्मीकताय ना तुजे बरोबर सर्वेस्पोराची ती एकवट कांयच म्हणटा पळय ती ना आसली जाल्यार तुमी अशें झगडची ना आतां कोश्ट आयला आयज एक थिंगा झगडना पूण आतां थिंगा कितें कोत्ता मागणें केलें घरांत कोश्ट आसा काय तुमचे फॅमिलीन कोश्ट आसा काय तुमच्या कामाच्या सुवातेर आनी तुमच्या बिझनसांत त्रास आसा काय बासाबेस करिनाकात जाल्यार कितें करूंक जाय मागणें करचें कित्याक ती लग्नाची मांडवल कोणें तयार केला सर्वेस्पोरानूच न्हू फॅमिलीची थिंगासर कोणें घडून हाडला सर्वेस्पोरानूच न्हू तरी तर कसले कोश्ट येले जाल्यार सारकें करपाक ते कोण करतलो सर्वेस्पोर तो करतलो त्या दिसा एक बिझनसमॅन एका शारांत तो वता एअरपोर्टार वचोंक ताका कार जाय भाड्याची कार तो घेता आनी ती कार आतां नेटान थिंगासर वयता एअरपोर्ट वयताना ती कार मदेंच थांबता ड्रायव्हरान म्हटलें 2 मिनीट मातशें राव हांव तें सारकें करता बोनेट उक्तें केलें रिपेर करूंक कोशिश करता 15 मिनीट जाल्यार जायना तो मनीस भायर येता आनी ड्रायव्हराक म्हणटा तूं वचून आतां बस ताणें तें प्लायर घेतलें आनी थिंगा भितर गेलो आनी ते 30 सेकंडां भितर ताणें ती गाडी सारकी केली ड्रायव्हराक कांय सजमिकाय मेळोंक ना तो बसलो आनी आतां एअरपोर्टार वयता आनी एअरपोर्टार वयता आसतना तांकां पावयलो आनी तो भायर सरतना थिंगा ताका विचारलें कितें आसा 5 वर्सां 6 वर्सां जालीं आतां हे गाडयेचो मालीक हांवूच हे गाडयेन कसलें प्रॉब्लम आसा जाल्यार तो सारकें करता पूण हांवें कितली कोशिश केली सारकी जावंक ना पूण तुवें 30 सेकंडां सारकी केली खरें म्हळ्यार तूं कोण काय सर ताणें विचार केलो ताणें ताका विचारलें तुजी कार खंयचे कंपनीची ती फोर्ड कंपनीची सर हांसोन ताणें म्हणलें हांवूच तो मिस्टर फोर्ड म्हजेंच नांव मिस्टर फोर्ड हांवेनच ही रचून हाडला ही गाडी हेनरी फोर्ड ताणेनूच ही गाडी घडून हाडल्या तातूंत कसलें प्रॉब्लेम येत जाल्यार कोण सारकें करतलो जी कोणें घडून हाडला पळय ताच्यान करूंक जाता लग्न कोणें तयार केलें लग्नाची मांडवल म्हणटा ती कोणें तयार केली जिवीत सर्वेस्पोरान खंयच्याय फॅमिलीन तो त्रास येत जाल्यार कोणें तें सारकें करूंक येता कोणें तें सारकें करूंक जाता सर्वेस्पोरानूच तें सारकें करूंक येता इजेक ओत्मीक आसलो म्हणून बायलेक कोणें झगडोंक ना बायलेक ताणें त्रास करूंक ना घरांतले भायर काडटले अशें म्हणोंक ना जाल्यार ताणें कितें केलें मागणें केलें आनी ताचें फळ कितें पवित्र पुस्तकान बरयलां 25 वोड 21 आयजाकाची बायल वांसडी आसली म्हणून आनी त्या पासत ताणें सर्वेस्पोरा कडेन विनंती केली आनी विनंतीन ताची मागणी आयकली आनी सर्वेस्पोरान ताची विनंती आयकली सर्वेस्पोरान ताची जोगणी पयली अशें तिंगा बरोवंक ना आमच्या घरांत पयल्यार तशें दिश्टी पडटलें सर्वेस्पोरान तांचो बोबाळ जाता तें पळोवन अशें छी अशें म्हणोंक ना सर्वेस्पोरान तांची मागणी आयकली ह्या पासत ताची बायल रिबेका ती गोरबेस्त जाली मागणें जबाब हाडटा मागण्यांनूच फॅमिलीचे सगळे प्रॉब्लेम ते भिरांकूल आसा पळय ते शांत कोत्ता मागण्या वरवीं होकमानांक पयस कोत्ता आनी दुखा पासून पुसून उडयता हिजाक कोश्ट येता तेन्ना बोलिश्ट जाता आनी ताचो मुखामल कोत्ता हें एकदम अद्भुत 4 विशय तुमकां हांवें सांगला भुरग्यापणांत तो देवभिरांतीन चल्लो तरणाटेपणांत तो स्वतान चल्लो वय लग्ना बाबतींत तो पवित्र आसलो आनी प्रॉब्लमांत तो बोलिश्ट आसलो इतलो बरो पळय तो इसाक आतां भुरगें जल्म जातोच तो आपले ओत्मीतकायेन तो वाट चुकलो इतलो तो बरो आयजॅक हाज्या उपरांत भुरग्याचो जल्म जातोच तो आपल्या ओत्मिकायची वाट चुकता
इतली वाट चुकता पळय ते सोर्वेस्पराची ते सगळे बासवणे तेजे पासून तो विसोदता. ती बासवणी ताजे विरुद्ध तो जियोंक लागलो. तें उतोर आसलें तें ताजे विरुद्ध तो जियेलो आनी खरेपण आसता तें ताजे विरुद्ध तो जियेलो. आनी शेवटाक ओत्मीक जिविता पासून एक तो चुनवती जालो. कित्याक बदललो? पवित्र सर्वेस्परा बापा, तूं सारको सुटावे भाशेन आमचेशी उलयला. तोन्ने पिरायेर कशें स्वतान आमी जियोंक जाय, लग्नान आनी फामिलीन कशें पवित्रपणान आमी जियोंक जाय, कोश्ट येता पळयतना बोल्डीस जावन कशें आमी ताचें मुखामोल करचें तुवें आमकां दाखयलां. आयज म्हाका सगल्यांक तुज्या हातान आमी भेटयता बापा. आमी कोण आनी आमचे काळजाची कितें परिस्थिती तूं सगळें जाणाय पळय. तो सर्वेस्पर तुज्याच तुज्या विरुद्ध आमी कसली तरी कोण्य कोत्ता जाल्यार तूं आमकां बक्षण दी बापा. आमकां बक्षी सोमया. माथ्याक तर पांयाच्या पोंताक पासून आमकां सगल्यांक तुज्या रोगतान तूं आमकां निवळ कर बापा. तुजी राजवट वाडोवपाचे ते वावरांत जे मेरेन आमी जिवी आसा तुजी बरी गोवाय जावपाचें आमकां भाग्य दी. तुजे इच्छे प्रमाणे आमी जियोवपाचें आमकां बेसांव दी म्हूण जेजूच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. प्रभु के नाम से सबको शलोम। मेरा नाम मूर्ति है, मेरी पत्नी का नाम पद्मावती है। मैं एक छोटे से कंपनी में काम करता था। रविवार को जब छुट्टी मिलती है मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिल्म देखने जाता था। मेरी पत्नी मुझे यीशु मसीह के बारे में बोलती थी। मुझे यीशु मसीह पसंद नहीं थे, इसलिए मेरी पत्नी जब भी यीशु मसीह के बारे में बोलती तो मैं नहीं सुनता था। अगर मैं कभी ड्यूटी से देर से आता तो मेरी पत्नी मुझ पर शक करती थी और डांटती थी। शादी के 13 साल बीत गए लेकिन हमें बच्चे नहीं थे। बहुत से हॉस्पिटल्स गए, दवाइयाँ लिए, लेकिन फिर भी हमें बच्चे नहीं हुए। हम किसी भी फंक्शंस को नहीं जाते थे। अगर हम जाए भी तो हमें बच्चे ना रहने के कारण सबके बीच हमारा अपमानित होता था। हमें बहुत बुरा लगता था, बहुत दुख होता था। हमारे जान पहचान के लोग किसी बच्चे को पाल लो, इस तरह से वो कहते थे। जब वो इस तरह से कहते तो हमें बहुत दुख होता था। ऐसे जब मैं रोती तो मेरे पति कहते थे हमें बच्चे ज़रूर होंगे। ऐसे वो मुझे हिम्मत देते थे। मैं अपने घर पर कलवरी आवाज़ देखती थी और मुझे वचन के द्वारा बहुत हिम्मत मिलता था। कलवरी टेम्पल 52 दिनों में निर्माण किया गया है जानकर हैरान हो गई और मैं एक दिन कलवरी टेम्पल गई। मैं बहुत निराश थी। वचन सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली, मेरा विश्वास बढ़ा। बाइबल में हम देखते हैं जिन्हें संतान नहीं थी उन्हें परमेश्वर ने संतान दी है। परमेश्वर ने उन्हें साधारण बच्चे नहीं दिए, महान बच्चों को परमेश्वर ने उन्हें दिए और उन लोगों को बहुत आशीषित किया। आपको अगर कोई बच्चे नहीं है तो मेरे भाई, मेरी बहन, आप दुखी मत होइए। परमेश्वर निश्चय ही आपके अपमान को दूर करेंगे और आपको संतान देंगे और आपको सर्वोत्तम गर्भफल देंगे। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के बड़े महान काम को आप देखेंगे। वचन सुनकर मैं यीशु मसीह को मुझे बच्चे दीजिए ऐसे मैं रोते हुए प्रार्थना की और प्रभु मेरे पति को सुधारेंगे और आत्मिक रूप से अच्छी तरह से जीवन बिताएंगे। प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कार्य करेंगे। इस तरह से मैं विश्वास की। मैं जब भी कलवरी टेम्पल जाती थी मेरे पति को भी मेरे साथ आने के लिए कहती थी। एक दिन रविवार को मेरे पति मेरे साथ कलवरी टेम्पल आए। पहले वो अपने मर्जी के अनुसार जीते थे, लेकिन वचन सुनकर
वो अपनी गलती को जाने। तब से मेरे पति भी मेरे साथ कलवरी टेम्पल आना शुरू किए। जब हम नियमित रूप से कलवरी टेम्पल आना शुरू किए, मेरे पति में बदलाव आना शुरू हुआ। पहले वो ड्यूटी के बाद दोस्तों के साथ घूमते थे, लेकिन अब समय पर घर आ रहे हैं। हमें बच्चे नहीं थे, इसलिए हम निराश थे। हमारे तनख्वाह में से कुछ पैसों के इकट्ठा करके कलवरी आवाज टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर किए। एक दिन मैं चेकअप कराने जा रही थी। उससे पहले मैं विजिटिंग आवर्स में सतीश भैया से प्रार्थना करवाई। हमें 13 साल से बच्चे नहीं थे। तब हम टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर रिपोर्ट देखकर आप प्रेग्नेंट हो कहे। ये खुशखबरी सुनकर मैं और मेरे पति बहुत खुश हुए और आनंदित हुए। 13 साल से बच्चे नहीं थे। जब हम प्रार्थना करें यीशु मसीह हमें बच्चे दिए, तब हम प्रभु को धन्यवाद कहे और प्रभु की स्तुति किए। मेरे बच्चे के लिए मैं बहुत से सपने देखती थी। प्रभु हमारे अपमान और दुख को दूर किए और हमें एक बेटा दिए। बेटा आने के बाद हमारे परिवार में खुशियों से भर गया। हमारे जीवन में ये आश्चर्य कार्य के कारण हम हर साल ये सुसमाचार सुनाना चाहते थे और अब तक 5 बार हम कलवरी आवाज के द्वारा हम लोगों को सुसमाचार सुनाए। जब हम प्रभु का सुसमाचार सुनाए, प्रभु हमें आशीष दिए। हम खेती के लिए जगह खरीदे और अब मेरे पति परमेश्वर की सेवकाई में भाग ले रहे हैं। वचन के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं सतीश कुमार जी को हमारा हृदयपूर्वक धन्यवाद। हमें बच्चे नहीं थे, हमें बच्चे दिए। हमारे परिवार में खुशियों से भरे। प्रभु यीशु को सारी महिमा मिले। कालवरीचो थाळो क्रूट आनी लोक आयज पळयता। फकत कोंकणीनूच न्हय, तमिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू अँड काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेम्पल। कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टा? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ता? आतां तुमी मातशें आयकात। रोमकाराची चीट अवेस्पोर 10 वोड 13। कित्याक जो कोण सोर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें। कोणाचें थारोवण जातलें? जो सोर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें। जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केलां पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सोर्वेस्परा कडेन मागणें करचें। जरी तो सोर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सोर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय। आनी विस्वास करूंक जाल्यार सोर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय। सोर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय। आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो। कल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार कोत्ता पळय तुमी कितें कोत्ता जाणां? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार कोत्ता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार कोत्तात। म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा। भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत, उंच नेपाल पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता। ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता। येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सोर्वेस्पोरान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें। जें स्वत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट। तुमी एक निर्णय घेयात। जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगलां। नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर थिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सोर्वेस्पोरान दिला।
उतर सारके सुटावे करून ते उतर सगल्यांक सजमोंक दर एकल्याक ताजी सजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांटा पळय तसलो सेवक सर्वेस्पण आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावोवचो. जायते लोकांचे जिवीत सुदरतले. हो भावार्थ कितें लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कोन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताजें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय. ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून तांचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी करतात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोवंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी वो 2 म्हयन्यान एक पावटी वो 3 म्हयन्यान एक पावटी वो सर्वेस्परान तुजे जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्खे संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी. ही आमी विसरचे न्हय. कलवरी आवाज के टीवी कार्यक्रम को प्रतिदिन देखने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आपके लिए खुशखबरी। कलवरी प्रेयर टावर में जब आप फोन करते हैं हम आपके लिए नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रार्थना की बहुत ही आवश्यक स्थिति से गुजरते हैं, जैसे कि कोई बीमारी से मरने की स्थिति में हो, या कोई दुर्घटना हो गई हो, या परिवार किसी खतरे में पड़ गया हो। प्रार्थना की बहुत ही आवश्यक स्थिति में निश्चय उपवास रहकर प्रार्थना करने से ही उत्तर मिलेगा। ऐसी स्थिति जब आ जाए, आपके लिए उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए विशेषकर मैंने हमारे कलवरी टेम्पल के प्रेयर टावर में आपके लिए उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना योद्धाओं का प्रबंध किया। स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर तुरंत फोन करें। आपके लिए उपवास रहकर विशेष प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना योद्धा तैयार हैं। आपकी समस्या असाधारण और असंभव दिखाई दे रही है तो कलवरी प्रेयर टावर आपके लिए तैयार है। उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए आपकी प्रार्थना की अति आवश्यक घड़ी में आपका सहारा बनकर प्रभु की उपस्थिति में विनती करने के लिए तुरंत स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर फोन कीजिए। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। एड्रेस कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।